सांखळे सप्तकी बाजार 2 दीस करपाचो निर्णय। पयलीं तेपासावन सोमारा बाजार, मात काळ बदललो, नोकर वर्ग वाडलो, लोकांक आयतारा सुटी म्हूण बाजारूय आयतारा आसचो म्हूण मागणी आशिल्ली। खास करून आम्हाला संडेचा हा मार्केटसाठी पब्लिक डिमांड होता आणि आमच्या साखळीमध्ये भरपूर लोक वर्किंग क्लास असल्यामुळे संडेचा बाजार कन्व्हिनियंट होणार ह्या एक हेतूनं आज साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे आम्ही संडे मार्केट फुल स्विंगमध्ये आम्ही ह्या येत्या संडेपासून स्टार्ट करणार आहे। मेन आमचा एक उद्देश होता की साखळी मार्केटला जो आमचा एक गतवैभव मिळायला पाहिजे, त्याच्यासाठी हा म्युन्सिपाल्टीचा एक प्रयत्न आहे। सांगचे की आम्ही 2 दीस बाजार करपाक थारायला, आयतार आनी सोमार, जेणे करून थोडे लोकांक अशें अनकन्विन्स जाता की सोमारा सुटीचो दीस नसल्या कारणान लोकांक बाजाराक हें करपाक गावना आनी तेंचे सोयी खातीर आमी आयतारा सुरू करचो थारायला आनी हो आमचो चवथी पुरतो नसून आमी तो कंटिन्यू करतले। हो दोनूय बाजार हांगासर भरचो, कारण जे वैभव आमचे सांखळे बाजाराक जे आसले पयलींचे ते वैभव गेले आनी आतां हांव म्हणटा की ते वैभव परत हाडटले जाल्यार आमकां हे दोनूय दीस बाजार हांगासर भरून आमच्या ह्या सांखळेकारांक, ज्या वेपाऱ्यांक आनी सगळ्या आमचे जे कोण येवन बसता हांगासर तांकां बीन तांचो फायदो जातलो। होणा आयतारा सप्तकी बाजार सुरू जायत सावन सांखळे बाजाराक मार बशिल्लो। कित्याक आयतार बाजार हो आमच्या कुशीन एक जाता, त्या पासून आमकां सोमार बाजार हांगा जायना, कित्याक हो वर्किंग डे आसल्या कारणान। सो आयतार आनी सोमार जेन्ना बाजार जातलो तेन्ना सांखळेकारांक खुबसो फायदो जातलो। निर्णय बरो, मात बाजाराक येवपी दुकानवाल्यांक 2 दीस बसपाची सक्ती आसची। टॉप करता आसतना कसो करचो की जे वेपारी सोमारा बसता तेंच्यांनी आयतारा येवंकूच जाय हांगा बसपाक, आनी आयतारा येयना आतां सोमारा बसून दिवंक जायना, तशें स्ट्रीक्ट मातशी म्युन्सिपाल्टीन रावची। 2 दीस बाजार केल्यार सगळ्या लोकांक फायदोच आसा न्ही। आतां कशें आसता वीकली एक दीस बाजार म्हणल्यार सगळे लोक येता, भायले येता, पेडचे येता आनी खंयचे येता, तशें आनी लोकांच्या आसतना लोक वाडटा। पयलीं हरशीं तर 8 दीस मार्केट पळयता हांगा लोक पडूंक येयना, बाजाराक म्हणल्यार सगळे लोक येता आनी अशें आमी करता। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।